नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कारवार तालुक्याचे गिरिजाबाई सैल मेमोरियल एज्युकेशन ट्रस्ट आणि मंगळूर इंडियाना हॉस्पिटल हेमगेल आश्रयात जून 25 आणि जून 26 तारखेक कारवार शहराच्या हिंदू हायस्कूल हांगा कॅन्सर तपासण आणि भव्य वैद्यकीय शिबीर जातले। सगळ्यान त्याचो लाभ घेवंक जाय अशें एज्युकेशन ट्रस्टाचे चेअरमॅन आणि माजी MLA सतीश सैल हेमी सांगले। जून 25 तारखेक कॅन्सर तपासण शिबीर जातले। ह्या शिबिरात तोंडाच कॅन्सर, स्तन कॅन्सर आणि गर्भकोशा कॅन्सर तपास करतले। कॅन्सर वैद्य डॉक्टर भावना शेरीगार आणि डॉक्टर अजय कुमार हेमी ह्या शिबिराचे जबाबदारी घेतले। जून 26 तारखेक हृदयरोग तपास, चर्मरोग, दृष्टी तपास, मधुमेह, BP आणि इतर सामान्य तपास शिबिर जातले। सगळे रोगाक तपास करूक सगळे रोगाचे स्पेशलिस्ट वैद्य हजर उरतले असे सैल हेमी सांगला। इंडियाना हॉस्पिटल मंगळूर आणि GSMT गिरिजा सैल मेमोरियल ट्रस्ट यांच्या वतीन हिंदू हायस्कूलात 25 तारीख आणि 26 तारखेक उचित आम्ही वैद्यकीय तपासणी दवरले आसा। हेतूंत स्पेशली म्हटल्यार 25 तारखेक कॅन्सराचे आणि गायनेकोलॉजिस्ट म्हणजे स्त्री रोग तज्ञ हेजे 2 स्पेशल डॉक्टर येतात आणि जे स्त्रीरोग तज्ञ आणि कॅन्सरातले आज बरेचशे लोकांक प्रॉब्लेम आसा। ते काही लोकांक कितें करता काय म्हटल्यार आपूण बाबा घरातले हे गोष्ट सांगणं किंवा एक 45 किंवा 46 वर्सांनंतर प्रत्येक वर्साचो एक टेस्ट करचो उरता। हे कोणी करूंक मागना, कित्याक काय म्हटल्यार ही सुविधा ना। ती सुविधा म्हणजे स्पेशली आमी मंगळूरच्या कितें हाडले काय म्हटल्यार आमगेले हिंगा लोकांक प्रॉब्लेम आसल्यार तो टायमार कळचो आणि कळल्यार बाबा तेजे आज मेडिकेशन आसा। ना जाल्यार आतां कितें जालां आमकां लास्ट स्टेजार कळटा तेन्ना आमकां हो प्रॉब्लेम जाता की बाबा आमच्या हातीक मनीस उरना। केंद्र सरकारालो अग्निपथ योजनेक सपोर्ट करून जून 29 तारखेक सकाळी 11 वाजता कारवार शहरात मिरवणूक करून ही योजना बेगीन अनुष्ठानाक हाडूंक जाय अशें जिल्हा प्रशासन मार्फत प्रधानमंत्रीक विनंती करतले अशें सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गजेंद्र नायक हेमी सांगले। कारवारच्या पत्रिका भवनात शुक्रवाराक प्रेस मिटींग करून उलयले डॉक्टर गजेंद्र नायक केंद्र सरकाराली अग्निपथ योजना युवकाक खूब अनुकूल जावन आसा आणि मदतगार आसा। युवकाक देश सेवा करूंक अवकाश मेळटा, तशेंच आर्थीक परिस्थिती बी सारकी ना जाल्यार बी ह्या 4 वर्सांत आर्थीक सुदारण करूंक शकतात। तशें म्हणून ही योजना बेगीन लागू करूंक जाय। हेजे बद्दल युवकाक जागृत करूंक आणि योजना अनुष्ठानाक हाडूंक जाय अशें आग्रह करून जून 29 तारखेक मिरवणूक करतले आणि जिल्हाधिकारीक अर्ज दितले अशें तेमी सांगले। चंद्रकांत नायक, सुभद्रा राणे, शंकर नायक, चंद्रकांत हरिकांत आणि इतर उपस्थित आशिल्ले। देशात अग्निपथ योजनेचे भरपूर हवा चलिल्ली आसा आणि खरोखरच आमी नरेंद्र मोदी सरकाराक धन्यवाद अर्पण करता। कित्याक म्हळ्यार युथ लोकांक एक सुवर्ण अवकाश एक 17 वर्सांचे तेमी जॉईन जावंक शकता हेतू भितर आणि एक मिलिटरी ट्रेनिंग डिफरंट फिल्डा भितर तांकां ट्रेनिंग दिवन ज्यो 4 वर्सां 21 वर्सां तेमी कंप्लीट करूंक शकतात हे कोर्स आणि त्या नंतर तांकां फुल ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे खंयचे जायते फिल्डात ते वचूंक शकता। इवन कोर्स कंप्लीट केल्यानंतर 12वी नंतर जो स्टेटस 12th स्टँडर्ड तशें नंतर डिग्री वयता तशें तेमकां जाय इंजिनियरींग मेडिकल हे खंयचे फिल्ड वचूंक शकता म्हणल्यार इक्वल टू 12th स्टँडर्ड जाता। तेजे बरोबर तेमी एक 4 वर्सांत एक पॅकेज 21 लाख रुपये तेमी कमयतात। तेजे बरोबर तांकां सर्टिफिकेट बी मेळटा मिलिटरी भितर केल्ले नेवी, एअरफोर्स आणि डिफेन्स तिनूय भितर रँका भितर तेमकां मेळूंक शकता। आणि हे एक ऑपॉर्च्युनिटी अशी आसा की युवकय वतीक लेडिसां बी घेतात, जेंट्सां बी घेतात। हे एकदम अत्यंत आमी एक अशें ह्या योजनेक आमी खरोखर एक धन्यवाद करता नरेंद्र मोदी असली योजना जाऊ। आणि ह्या योजनेक कितें काम म्हणल्यार घराघरात एक मिलिटरीचे एक तरबेती उरता प्रत्येक आमकां रक्षण आज खबर आसा जग खंय पावला की महाविद्यालयातून पावला की आमकां तशें प्रत्येक घरात एक डिफेन्स मनीस जावपाक आणि त्यानंतर प्रत्येक घरात एक उद्योग मेळचे सारके जाले आतां आणि एक कितें तरी आशा ग्रहण जालें की मिलिटरी भितर शिस्त, देशप्रेम, त्याच बरोबर पैसो
हे सगळे जे तिन्ही मिलनाचे एक त्यामुळे ट्रेनिंग मेळटा. ह्यासाठी आम्ही नरेंद्र मोदी सरकाराक नरेंद्र मोदीक स्वतः एक तेगेले एक हेका म्हळ्यार कार्यवैखरी बद्दल आमी धन्यवाद अर्पण करते आसात. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे आसात. त्याच्या खातीर आमी लॉन्च करते आसात हाय BP आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर BP अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाणं असल्या लोकां खातीर आमी लॉन्च करते आसात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आमी लॉन्च करते आसात व्हीटग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, डॉक्टर रक्त लाय म्हणता अशा लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आमी लॉन्च करते आसात. नोनी ज्यूस जे आमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कितें म्हणून कळना असल्या लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागीं, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार. शिरशी तालुक्यात पोलीस गांजाची शिकारी करू लागलात, जाल्यार बी गांजा व्यापार नियंत्रणाक हाडू जातेना. शिरशी शहराच्या रामनबैल, गणेश नगर हांगा गांजा फुकतना पोलिसांन धाड घायली आणि 7 लोकांक ताब्यात घेयले. तेमकां वैद्यकीय तपास करूंक कारवार मेडिकल कॉलेजात हाडले. DYSP रवी नायक हेमगेल्या मार्गदर्शनात PSI रामचंद्र नायक हेमी हे कार्य केले. काँग्रेस पक्षाच्या लोकांक राहुल गांधी एकटोच युवक, पण नरेंद्र मोदी नेतृत्वाच्या सरकाराक करोडांची युवक दिसतात. तशें म्हूण अग्निपथ सारखी योजना हाडतीत आसा म्हूण BJP जिल्हा प्रवक्ता नागराज नायक हेमी सांगले. शुक्राराक पत्रकारा बरोबर उलयले. BJP जिल्हा प्रवक्ता नागराज नायक उद्योग नासतना त्रास काडचे बरे का सेनात भरती जावन देशाची सेवा करचे बरोबर आर्थीक सुदारण घेवचे बरे ह्या प्रश्नाक काँग्रेसान उत्तर दिवंक जाय. ओगीत लोकांक गोंधळीत शिरकोवन उजो लावचे, स्ट्रायक करचे काँग्रेसाले काम जावन गेला. इस्रेलात पुरुषाक 32 महिने आणि महिलाक 24 महिने, अमेरिकात 4 वर्स, चीनात 2 वर्स, फ्रांसात 1 ते 5 वर्स देशाची सेवा करूंक अवकाश आसा आणि काही देशात कंपल्सरी बी आसा. ह्या देशात कसलेच समस्या ना, पण भारतात मात्र समस्या जाता. अग्निपथ योजनेत 4 वर्स सेवा करूंक खूब सवलत आसा आणि सेवा केले नंतर बी खूब सवलत मेळटा अशें तेमी सांगले. कारवार नगरसभेचे उपाध्यक्ष प्रकाश नायक तशेंच BJPचे रेश्मा माशेकर, नागेश कुर्डेकर ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೌವನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ತಲೆ ಒಂದು ಎದೆ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ತಲೆ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎದೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಪಥ ಎನ್ನುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಯೌವನವನ್ನ ತಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. नमस्कार. कारवार न्यूज कोंकणीच्या सगळे दर्शकाक सुनील नायका हांच्यान नमस्कार. तुमकां सांगू इच्छित म्हणल्यार तुमगेलो आवडीचो प्रोग्राम जावन आशिल्लो आजा संडे. काही कारणान सद्याक बंद आशिल्लो हो प्रोग्राम आतां सद्याक सुरू जातलो आणि सुरू असो जातलो की जे कशे प्रश्न तुमगेले उत्तर आजाले तसे तुम्ही गंमतशीर प्रश्न विचारा आणि गंमतशीर राजा खंयच्यान उत्तर घेया. सद्याकच एवरी संडेक स्टार्ट जातलो. सो तुम्ही आतांच प्रश्न विचारूं हरकत ना. आमगेलो प्रश्न विचारचो WhatsApp नंबर आसा 9902355539.
9902355539 ह्या नंबराचेर तुम्ही व्हॉट्सॲप करून घेवन प्रश्न विचारा. कॉल करून घेवन विचार नाकात, नाजाल्यार टेक्स्ट मेसेज धाडून नाकात. व्हॉट्सॲपाचेर खाली मेसेज करा आणि प्रश्न विचारा. वाट पळयत रावा आज्या संडेची आणि गंमतशीर प्रश्न विचारा आणि गंमतशीर उत्तर घ्या. नमस्कार. आयच्या इतल्यात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.